हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक तीन वास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तशी मोहिमा आमच्या जिवितान काम करता. तिची स्तुती आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आम्ही जिव्या देवाक दिन वाचूया. अन्य भाषेन ताची स्तुती आणि आराधना करूया. O bramantro otrama sekhetre lande librama shontro otrama sekhere bere besha bara 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 ba. O bramantro otrama sekhetre lande gloria महिमा स्तुती आणि आराधना. O bramantro otrama sekhetre lande. Oh hallelujah. Thank you Jesus. तुझ्या मोगापासत तुझ्या कृपेपासत तुका दिन वाचता म्हज्या देवा, कित्याक तूं आमचो मोग करताय आनी तुवें हर एका वायटांतले आमकां भायर काडलाय म्हज्या दुनिया. ओब्रमा शंत्र लांदे रे बेशा बारा बारा बा. तुझो मोग सताचो मोग, तुझो मोग प्रामाणीक मोग, तुझो मोग नितीचो मोग. तुझ्या मोगा भाशेन ह्या संवसारान आमकां आनी कोणूच मोग दिवंक शकना, कित्याक तुझो मोग अमेझींग आसा आनी त्या मोगाक लागूनच आमी आसा. सोम्या जेजू, तुवें आमचो इतलो मोग केलाय की तुवें तुकाच आमचे पासत बली कशी खुर्साचेर भेटून दिलाय. आनी बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या लाडक्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारान बोपून दिलो. संवसारांतले हर एका मनशा पासत, तुजे पासत आनी म्हजे पासत बापान आपल्या पुताक बली कसो खुर्सार मारलो आनी पुतान आपणाच्या मांस आनी रक्तान आमकां विकती घेतले. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, व्हड किंमत दिवन ताणें आमकां विकती घेतल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, तेच्या मोगाक मीत आनी मेर ना, सीमा ना. इतलो ताचो मोग, इतलो ताचो मोग. इतलो ताचो मोग मोगाच्यान आमचे ताय. त्या मोगाक आमी वाखाणुया, त्या देवाक आमी वाखाणुया. ओ हालेलुया. ओ अमेझींग आसा तेचो मोग. वेर फील करा तेचो मोग जो ताणें तुजो आनी म्हजो केला. अनकंडिशनल लव. कसली कंडिशन ना देवाच्या मोगान, कसली कंडिशन ना. ते देवाक या वेळार वाखाणुया. तू प्यार का सागर, सागर दया तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार की सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. दया का सागर तू है. काकुतीचो दर्या तू जावन आसा, मोगाचो दर्या तू जावन आसा.
Lord Jesus. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। देव जाऊन पण तू या संसाराला येलाय एक मुनीचा, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में तेरे प्यार के सागर तैरना चाहते, सागर तू है, तू सागर दया का तू है। Thank you, Lord Jesus. I worship you. Oh, I worship you, my Lord Jesus. Thank you, Jesus. वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून व्हडले ताळ्यान देवाक दिन वासी. हांव गाजोयतली तुझे नाम, म्हज्या जिवितांत हांव गाजोयतली तुझे नाम आख्या
आख्या संसारात तुकाच वाखाणलेली माझ्या या काळजात तुकाच वाखाणलेली माझ्या जीवितात तुकाच वाखाणलेली माझ्या या काळजात तुकाच वाखाणलेली माझ्या जीवितात. Roma shandala baseria, o bashere mandele mashira bara bara mandele, libra mashandele vetra masobriala. Oh hallelujah Jesus, tu kasvakan deli, oh mojaya kansan. तुकाच वाखाणलेली माझ्या जीवितात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाणणी, देवाक 3 वासनी. तो आमच्या जिवितान काम करता आणि त्याची जिवीत आमच्या भितर आसता. सदा काळ तो आमच्या जिवितान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घेवया आणि संपूर्ण काय हे उतर आमी आयकया, कित्याक ह्या उतरा वरवीं आमकां जायते भाशेन पिकवणी आसा, सुटका आसा. आमचे जे बीग जनरेशन कर्स आसात पुर्वजांक लागून जे पुर्वजांचे श्राप आसात न्हू ते मोडून वयतात बाबा. बीग जनरेशन कर्स जायते फावटी न्हू आमी लक्ष दिना. ओके, आमच्या जनरेशन कर्स ती एक सायकल जावन आसा. पिडीकेच्या पिडके येयलेली पळय. आयज जर आमी नजर मारल्या जाल्यार एकाक जर डायबिटीस आसा तर दुसऱ्याक डायबिटीस आसता. एकाक जर आनीक कसली पिडा आसा तर दुसऱ्याक तीच पिडा आसा. एका बापायक जर ती पिडा आसली तर भुरग्याक ती पिडा जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ही कितें जावन आसा? ही जनरेशन कर्स जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे जनरेशन कर्स जावन आसा आनी हे सजमोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आजचे जे देवाचे उतर आसा ते आमकां खूबशे शिकयतले हेचेर विजय मेळोवंक. आमेन. 2 कोरिंथकरांचे पत्र 13वो अवेसोर आणि 4 2 कोरिंथकरान चॅप्टर 13 वर्स 4 आणि कितें म्हणटा देवाचे उतर पळया. जर तर आपले असत्कायेक लागून ताका खुर्सार मारलो तर देवाचे सक्ते पासत तो आतां जिवंत आसा. आमेन. हे पळय हे सजमोन घेवंक जाय. आतां आमी शिकता देवाचे संपूर्णायेन बुद्धीनसून बुद्धीन वचोचें. आमेन. गिन्यानानसून गिन्यानान. विजडम टू विजडम. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विजडम सिराकचे पुस्तक म्हणटा एक पावट मेळोन सगळें मेळोन काबार जायना. आमेन. विजडम हे जितलें तूं घेतलय तितलें आनीक 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 मेळत वयतलें. आमेन. आनी हय देवाचें उतर कितें म्हणटा. जर तर आपले असत्कायेक लागून ताका खुर्सार मारलो तर देवाचे सक्ती पासत तो आतां जिवंत आसा. आमेन. हालेलुया. सजमन घ्या. जर तर आपले असत्कायेक लागून ताका खुर्सार मारलो तर देवाचे सक्ती पासत तो आतां जिवंत आसा. आमेन. जर तर आपले असत्कायेक लागून. प्रेज द लॉर्ड. पळया पवित्र पुस्तक आमकां सांगता म्हजे असत्कायेक लागून ताका खुर्सार मारलो. आमेन. आनी हें सजमन घेणें खूब गरजेचें. ज्या ताकाय तुमी सजमानान घेयनात ह्या
विशयाक ह्या सब्जेक्टाक त्या काय जे जनरेशन कस आसात आमच्या लायफान कित्याक आसात हे कशें ब्रेक करूंक जाय ते तुमकां समजचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर आयज हेंच सांगता. कितें सांगता पळयात, जर तर आपली असतकायेक लागून ताका खुरसार मारलो, आमची असतकायेक लागून ताका जर खुरसार मारलो तर देवाचे सक्ती पासत तो आतां जिवंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता जी कितें सगळी असतकाय आसली, जे कितें तुजे प्रॉब्लम्स आसले, वीथ जनरेशन प्रॉब्लम, वीथ तुजे बॉर्न प्रॉब्लम्स, आनी कितें आसा ज्या वेळार तूं जल्माक येयलाय थंयसून प्रॉब्लम्स आसा, आनी कितें आसा जे कितें प्रॉब्लम्स आसात न्हू हे सगळे प्रॉब्लम देवाची उतर म्हणटा. जेजून आपले आसस तुमकां सजमोंक जाय कशें वयतात ते. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेच्या पासून सगळ्यात इम्पॉर्टंट जावन आसा ते म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड. जर तुमकां सजमना ना वर्ड ऑफ गॉड तर तुमकां सजमोचें ना कशा भाशेन जनरेशन कस वयतात ते. प्रेज द लॉर्ड. पण देवाचें उतर आयचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हय क्लियर देवाच्या उतरान आमकां सांगता क्रिस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आपली असतकायेक लागून जेजू जर आमची असतकायेक लागून ताका खुरसार मारलो, आमची असतकाय आसली, आमचे जे कितें श्राप आसले, आमचे जे पुर्वजांचे वीथ जनरेशनचे कस आसले, हे सगळे कस जे कितें सगळे म्हेळेपण आसले सजमोन घेयात, जे तुमच्या वडिलांचे प्रॉब्लम आसले, तुमच्या पुर्वजांचे प्रॉब्लम आसले, आनी जे कितें जनरेशन कस येयल्या ते सगळे तुमची जी असतकाय आसा ही सगळे असतकाय जेजू सांगाता खुर्साचेर गेल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळी असतकाय जेजू सांगाता खुर्साचेर गेल्या. मागीर हय अशें म्हणटा, जर तर आमचे असतकायेक लागून ताका खुर्साचेर मारलो तर देवाचे सक्ती पासत तो आतां जिवंत आसा. आमेन. सो आतां जो तो जिवंत आसा तो देवाच्या सक्तीक लागून, आमच्या असतकायेक लागून तो खुर्साचेर मेला पूण देवाच्या सक्तीक लागून तो जिवंत आसा. आमेन. आतां फुडें पळयात, फुडें जर हें तुमकां जर सजमता न्हू आंबेरा खान थ्रू बाका 3BC पळयात थंय कितें म्हणटा परतून हांव पुरी लायन वाचूंक वता. जर तर आपले असतकायेक लागून ताका खुरसार मारलो तर देवाचे सक्ती पासत तो आतां जिवंत आसा. आमचे सोवे तशेंच घडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचेय सोवे तशेंच घडटा. जशें जेजू सोवे गेल्ले, जेजू थंय आमची असतकाय जेजू थंय येयली आनी सगळी असतकाय देवान आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या असतकायेक लागून देवान ताका सशक्त केलें. आनी पवित्र पुस्तक सांगता आमचेय सोवे तशेंच घडटा. कितें घडटा? ताचे बरोबर आमकां असत पूण देवाचे पदवेन तुमची चाकरी करूंक आमी ताच्या सांगाताक जियेताले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें सांगता तें, ज्या वेळार आमी असत आसल्या त्या वेळार जेजू क्रिस्त असत जालो. कित्याक असत जालो? कित्याक तुमची सगळी पातकां तेणी आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. पूण ताका देवाच्या सक्तीन ताका सशक्त केलो. आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता जर तुमी जेजू सांगाताक तुमचे सगळे आसले नासलेले जर जेजू सांगाताक दितात जाल्यार जेजू सांगाताक सगळी असतकाय गेल्या आनी सगळे देवाच्या सक्ती वरवीं तुमची सशक्तकाय तुमचे भितर येयल्या. आमेन. सो तुमी चिंतू नाका. प्रेज द लॉर्ड. देवान एक पावट कितें सांगलें, जेजू क्रिस्तान एक पावट कितें सांगलें, तेका एक पावट शीस विचारूंक लागलें, गुरुजी ह्यो कोणाक लागून असो आसा? ताच्या आवय बापायच्या पाटकांक लागून वा तेच्या पाटकांक लागून? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान जेजू क्रिस्तान क्लियर म्हटलें आवय बापायच्या पातकांक लागून न्हू पूण तेच्या पातकांक लागून न्हू पूण देवाक महिमे पासून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आदल्या कराराक ज्या वेळार बापायचे दात आमले जाताले त्या वेळार पुताचे दात आमले जाताले म्हणटाले. म्हटल्यार बापायन जर पाताक केला तर ते कस भुरग्याक येताले म्हणटा. जर आज्यान पाताक केला ते कस भुरग्याक येताले म्हणटा. जर आनी कोणी पाताक केला तर 7 जनरेशन ती पातकां भोगसची नान म्हणटा. पूण आतां अशें ना. पवित्र देवा सांगाता आमची असतकाय देवान आपणाचेर घेतली आनी
ससत काय देवाची शक्ती आमकां दिली. सो आतां तुमी तें चिंतू नाकात आमी कोणाच्या पातकांक लागून अशी आसा ना, कशें जावंकूच शकना ना. आतां तुमी हेल्दी लायफ आसात, हेल्दी जिवीत आसा आनी देवाची परिपूर्णता तुमचे भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुमच्या असत कायेक लागून तो खुर्साचेर मेलो. तेणी सगळी पातकां खुर्साचेर घेतली आनी देवाच्या सक्तेक लागून तो ससक जालो. आमेन. तो जिवन जालो. जर तेणी सगळी पातकां आपणाचेर घेतल्यान जाल्यार आतां संपूर्ण कांय तूं सुटका पावल्या. आतां तुजे भितर कांयच अशें ना जे आदल्या टायमार तुजे भितर आसलें. आतां तूं नवी सृश्टी आनी नवी रचना जालाय. आदले सगळें तें गेलें. आतां तूं देवा सांगाताक सोबीत कांय राज करताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात फुडची लायन कितें म्हणटा. ताचे बराबर आमी असत पूण देवाचे पदवीन तुमची चाकरी करूंक आमी ताच्या सांगाताक जियेताले. प्रेज द लॉर्ड. सो तूं देवा सांगाताक जियेताय देवाची चाकरी करूंक. आमेन. तूं देवा सांगाताक जियेताय देवाक संतोष करूंक. तूं देवा सांगाताक जियेताय देवाची सोबीत काय तुजे भितर हाडूंक. आमेन. हालेलुया. पळयात बाबा जायते जाण आमी म्हणटा न्हू अरे ना तें न्हू तेच्या बापायन न्हू तशें केल्लें ना देखून तो चेडो तसो ना, तेच्या आवयन तशें केल्लें देखून तो चेडो तसो ना, तेच्या आज्यान तशें केल्लें देखून तो चेडो तसो ना. दिसतलो पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता. तेणी सगळी असत काय आपणाचेर घेतले, सगळें श्राप आपणाचेर घातले, सगळें व्याधी आपणाचेर घेतली आनी तुका फ्री केलें. प्रेज द लॉर्ड. तुका फ्री केलें. सो आतां कितें आसा. आतां देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता. ताचे बरोबर असक पूण देवाचे पदवीन तुमची चाकरी करूंक आमी ताच्या सांगाताक जियेतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचे देवाचे उतर आमकां हें सांगता. जे जनरेशन कस आसात ना ते सगळे कस जेजू क्रिस्ता सांगाता खुर्साचेर गेल्यात. आमेन. आमच्या बापायचे, आमच्या आवयचे, आमच्या पुर्वजांचे आनी पुर्वजांचे जे श्राप आसात जे आमी म्हणटा ना तेका पुर्वजां वरवीं येयल्या श्राप तुवें तशें करूंक जाय, तुवें तशें ना, तुवें एकूच करूंक जाय. एकल्याच देवाच्या पुताचेर विश्वास आनी तेचे ताय मेवता सगळें तारण. तेका ताय मेवता सगळी सुटका. तेचे ताय मेवता सोडवण. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा लुकाचो अवेस्वरान कितें म्हणटा. तुमच्या मदें एक सोडवणदार जल्माक येतलो. आमेन. तुमच्या मदें एक सोडवणदार. हालेलुया. कित्याक तो सोडवण करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो सोडवण करतलो पातकांची. प्रेज द लॉर्ड. तो सोडवण करतलो हर एका वेळार, हर एका वेळार, हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार तो सोडवण करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार सोडवण. पळयात बाबा ती सोडवण तेणी खुर्साचेर दिली. प्रेज द लॉर्ड. ती सोडवण तेणी खुर्साचेर दिली आनी त्या खुर्साच्या सोडवणेक लागून 2000 वर्सां आदीं म्हाका सोडवण मेवली. आमेन. म्हाका सोडवण मेवतली न्हू, म्हाका सोडवण मेवली आनी हांव जियेता ते तेच्या उजवाडान जियेता. हांव जियेता ते तेच्या उतरान जियेता. हांव जियेता ते तेच्या सामर्थ्यान जियेता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. पळयात आमचे सगळे श्राप तेणी खुर्साचेर घेतल्यात. आतां पळोवं नाकात फाटल्या वाटेन म्हाज्या जिवितान ते श्राप येयल्यात म्हणून तेका लागून म्हाज्या जिवितान अशें जालां म्हणून एका लागून म्हाज्या जिवितान तशें जालां ना. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरात आनी त्या विश्वासान तुमी मैमीनसून मैमीन वयतल्यात. आमेन. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस.